क्रायम ब्रांचीन कळंगुटे ऑनलायन सेक्स रॅकेट फोडलें। क्रायम ब्रांचीन 3 दलालांक धरल्यात। तिनांतली एक दलाल बायल। 2 चलयांक सोडयल्यात। पुलिसांनी सुनील सिंग, जतिंदर सिंग आनी मनप्रीत कौर म्हणटा त्या दलालांक धरल्यात। तांची एक गाडी जप्त केल्या। ह्या मोटारींतल्यान चलयांची हाडवर चलताली। फाटले 2 दिसांत पुलिसांनी फोडिल्ले हे दुसरे सेक्स रॅकेट। आता पळोवया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। पेडण्यां बाबासाहेब आंबेडकराचो नवो पुतळो बसोवपाचें काम टुरिझम मंत्री बाबू आजगांवकारान सुरू केलें। 14 एप्रिलाक बाबासाहेब आंबेडकराची 125वी जयंती। 14 एप्रिलाक मंत्री आजगांवकाराच्या हातान पुतळ्याचें उक्तावण करपाचो कार्यक्रम दवरला। तेजी याद सदोदीत आसपाक जाय, तेजी सेवाय सदोदीत आसपाक जाय। मागणी खूब आहा। आतां जादवान म्हाका सांगलें हांगा ब्युटिफिकेशन जाय म्हणून। आमी करतले वयतले, पण तें ब्युटिफिकेशन आसपाक जाय, तेजें मेंटेनन्स आसपाक जाय। आमची म्युनिसिपालिटी आहा तेचे कडेन तितलोसो कांय पयसो बिसो कांय ना। तें पयलां हांवें गार्डन तें आहा, फुडें तें बरोबर इम्प्लिमेंट जावपाक जाय। तेज्या बद्दलूय तुमचो सगळ्यांचो हातभार जावो। जेची किंमत जवळजवळ 8 लाखापेक्षा जास्त आसा आणि 7.5 फूट तेची हायट आहा। 450 किलो तेचें वजन आसा आणि ब्रासचो पुतळो म्हणजे तो केव्हाच न पिड्यार जाणारो असो तो पुतळो आहा। ह्या 14 एप्रिलाक तेंच्यांनी पुतळ्याचं उद्घाटन जावच्यासाठी जे कितें अधिकाऱ्यांक आनी कॉन्ट्रॅक्टरांच्या सान्निध्यात आमकां मदत करची। 14 तारखेक बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती। ह्या वर्सा बाबासाहेब आंबेडकरांची 125वी जयंती आणि त्या निमित्ताने पुतळो बसता ही अति महत्वाची गोष्ट पेडण्याच्या दृष्टीसून आमच्या सगळ्यांच्या दृष्टिकोनांतल्यान। रामभुवनवाडा रायबंदरच्या रामाच्या देवळाचो 25वा वर्सुकी दीस मोठ्या भक्तिभावान मनयलो। वेगवेगळ्यो धार्मीक कार्यावळी जाल्यो। दर्शन घेवंक मोठ्या संख्येन लोक जमलो। तुम्ही हांगा पळयतले कितले लोक जमा जालेले आसा। आमचे रायबंदकार तशेंच चिंबलकार तेंचे हे देवूळ आनी पाडेकार हे सगळ्यांचे श्रद्धास्थान। हे देवूळ बांदपाक आमच्या गांवच्या लोकांनी खूब कश्ट मेहनत मंजुरी करून स्वता बांदलेले आणि आज 25 वर्सां नंतर हे देवस्थानाचे आयज आमी वर्धापन दिन साजरो करता। हांव जे लोकांनी म्हणजे आमच्या ग्रामस्थ मंडळींनी जे देवूळ बांदलां तांकां सगळ्यांक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें म्हणून मागता। गोयच्या शेतकी मळार संशोधनाचो वावर करपी ICARचो स्थापना दीस मोठ्या दबाज्यान जालो। ह्या निमतान ICARन वर्सभर वेगवेगळे यशस्वी शेतकी उपक्रम केल्ल्याचो भोवमान जालो। सुवाळ्याच्या निमतान प्रदर्शनूय दवरिल्लें। Definitely we will cater the needs of the farmers of the Goa. Then there are so many technologies in pipeline. We hope next year we will get some more IPR technologies. That means will be definitely something like commercial technologies, something in vegetable varieties, plant protection technologies. So we assure you another 2-3 years we'll get very good package of technologies, and as you told, these technologies will be using for the coastal area, because almost whether at least first we are targeting, sir, to be very frank, first 1 or 2 years we will be targeting first west coast, because west coast and east coast, as per my knowledge, it behaves different way. Now when we formulated the national agriculture policy way back in 2000, we had fixed a target of 4% agricultural growth every year. It means in 2000 our production was around 200 million tons. Now we are entering 2017. We already entered. So 5 million tons was to be added every year to production targets. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक ब्रेक।